सकाळची नाही 11 जाल्ली आसा आणि भायर नाही भरपूर असो पावस पडटा. इतलो पावस जाणा कंटिन्युअसली बेजार येयलो पावसान, म्हटल्यार बेजार हाडलो सामको पावसान. हो पळय कितें पावस पडटा हांगा कंटिन्युअसली रातभर चालू आसा तो आतां सुद्दां चालू आसा. तो बीन काळोख करून करून पावस येता. तर हांव नाही सद्या घरा कडेन वयता. आतां घरा कडेन म्हटल्यार च्या घेवन वयता. सो आतां तुमी म्हणटली च्या बीन कित्याक, म्हटल्यार अशी चिंता आसतली न्हय, कारण सद्या तर काम चालू ना न्हय तेका लागून. सो सांगता तुमकां फुडें सांगता म्हटल्यार च्या बीन घेवन कित्याक वयता, कोणाक लागून वयता ती. सो ही पळय हांगसर च्या आसा हातीन आनी पावस तर कंटिन्युअसली चालू आहा. तर सारकी 11 जाल्ली आसा. आयज सकाळ कशी म्हटल्यार सकाळसून दंपर कशी जाली कळोकूच ना सामकें. तर चला या आतां आमी घरा कडेन. हे पळय सो सकाळी मम्मीन परत असले तशें घासले. ते बीन एक रिजन आसा तेका लागून मम्मीन सकाळी सकाळी घासून घेतले. तर चला घरा कडेन या. सुशेगाद स्लो वयचें पडटा. गुटली जर पडत न्हय जाल्यार कशें कितें पडत सांगूंक येना. सो तेका लागून मम्मीन सकाळी उठल्या उठल्यान हे बरे तरेन घासून घेतले. सो घरा कडेन मेरेन हांगसून ते घरा कडेन बरे तरेन घासून घेतला तिने. तर सद्या हांव न्हय तांकां च्या घेवन वयता. कोणाक ती आतां घरा वचून सांगता तुमकां. ओके हे पळय पावले हांव घरा कडेन. मातसो पावस कमी जाल्या पुरो. सो मम्मीन न्हय बरे तरेन सकाळी सकाळी घासला. सो तरी प्लास्टीक घातलेलें. हे पळय हांगसर प्लास्टीक आतां काडलें तेणी, कारण सांगता तुमकां फुडें घरान वचून. सो चला घरान या. हे पळय पावले हांव घरा. सो सगळ्यान पयलीं च्या दिता आनी मागीर उलयता तुमचे बरोबर. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली. सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. तर घरा कडेन येयल्या सगळ्यान पयलीं च्या बीन दिली. तर आतां तुमी चिंतता आसतली की च्या कोणाक काय म्हणून. तर फायनली म्हणटा तशें आमचें टायल्साचें काम जें आसा तें आयच्यान स्टार्ट जाल्लें आसा. सो फायनली म्हणटा तशें म्हटल्यार हांव वेट करतालें जाणा की हें काम केन्ना स्टार्ट जातलें काय म्हणून. तर फायनली स्टार्ट जाला, आयच्यान जाला. आतां पळोवया आमचें किचन केन्ना रेडी जाता तें. आख्खें घर जें टायल्स घालून केन्ना कंप्लीट जाता तें. भरपूर एक्सायटेड आसा आनी त्याच बरोबर तुमी सुद्दां एक्सायटेड आसा. म्हाका कमेंट बॉक्सान तुमी डेली सांगतात म्हणटा तशें. सो तेकाच लागून म्हणटा तशें आतां च्या घेवन येयल्लें आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार न्हय सकाळच्यान हांव हांगसरूच आसा. आयज हांवें ब्रश कितल्यांक केला जाणा तुमी? आय थिंक सो न्हय 10:30 सुमार आयज हांवें ब्रश केला. म्हटल्यार एक्चुली उठलें तें डायरेक्टूच हांगा येयलें. मागीर काकान मेजरमेंट बीन सांगचें आसलें कशें कितें तें मेजरमेंट सांगता सांगता हांगसरूच उरलें हांव. सो म्हाका ब्रश करून वचोंक सुद्दां घरा कडेन टायमूच ना गावोंक ना. कित्याक गेलें जाल्यार परत काका हांगसर म्हाका लागून रावचो पडटालो न्हय तेका लागून. सो सकाळच्यान हांगसरूच आसा. जस्ट आतां हांव घरा कडेन गेलें, च्या पिली, मातशें रेडी जालें आनी आतां हांगसर येयलें. सो सकाळच्यान म्हाजी गडबड ही चालू आसा. आनी तुमकांय बीन हांवें सांगलेलें ना एकदां टायल्साचें काम बीन स्टार्ट जालें ना काय मागीर बसोन व्हिडिओ बीन करूंक पॉसिबल ना म्हणून. सो हेकाच लागून, कारण हांगसर परत परत येवचें पडटा न्हय तेका लागून. सो दाखयता तुमकां अशे तरेन सद्या काम स्टार्ट जालें. सो सिंक बीन हांवें हांगसर हाडून दवरला. जें जें जाय पळयात तें आतां हांगसर हाडून दवरला. हांगसर मेन डोर आसा तो बंद केला कारण धूळ वयता तेका लागून. सो हे पळयात अशे तरेन सद्या तर काम स्टार्ट जालें आमचें. म्हटल्यार सकाळच्यान रेंव हाडप बीन चालू जाली. आनी किचनान तुमकां दाखयता. सो हे पळयात हांगसर सद्या म्हणटा तशें ना किचनान काम स्टार्ट जाल्लें आसा. आयच्यान स्टार्ट जाला. सो फुडें फुडें तुमकां पळोवंक गावतलें कशे तरेन स्टार्ट जातलें तें. सो आयच्यानूच स्टार्ट केला. सो फुडें कळटलें तुमकां म्हटल्यार कशे तरेन जाता तें आमचें किचन रेडी. आनी भायर तर पावस सांगूच नाका, कंटिन्युअसली पावस चालू आसा. सो आतां काम स्टार्ट जालें खरें, बट न्हय म्हाका खंयच वचूंक गावचें ना. म्हटल्यार जर खंय वचत सुद्दां न्हय जाल्यार रोखडें घरा कडेन येवचें पडटलें. कारण सद्या घरा कडेन चड गरज आसा म्हाजी. कितें हाडूंक जाय, खंय वचूंक जाय, कितें करूंक जाय. सो तेका लागून आनी एक टेंशन ना, कारण जे टायल्साचें काम करतलो पळय तो
आमचो काका तसं म्हटलं नेबर काका आसा सो ते टेन्शन ना बिंदासपणे करून दितलो सारको म्हणटा तसो. सो अशें तरेन आयच्यान काम जें आसा तें स्टार्ट जाल्लें हांव फायनली म्हणटा. सो एक्सायटमेंट लेवल व्हडली आहा. आणि हांगसर न्हय पावसान सांगू नाका तुमी कितें पावसान हालत काबार केल्या ना. तेकाच लागून मम्मीन न्हय हांगसर आख्खे घासून घेतले सकाळी कारण ते आतां रेंव बीन हाडटले न्हय बाय चान्स स्लीप जावन पडलो बीन जाल्यार सांगू येना न्हय. तेका लागून हे मम्मीन सकाळी सकाळी घासले. हय मेरेन घासला तिणी बरें ते पळय आतां धवे धवे दिसता तरी बट पावडर घालूंक जाय आमकां. पळोवया आतां पावडर आमी केन्ना घालता ती कारण घालूंक गावना. एक तर पावस कंटिन्युअसली चालू न्हय तेका लागून पावडर घालूंक गावना वयतली ती. हे उदक आसा पळय त्या उदकान वयतली ती. सो चला आतां हांव हांगसरूच आसतलें मातसो वगत तरी त्या मुसर आमी या थंय. सो हांगसर न्हय सिंक हांवें हाडून दवरलें इतलें जड आसा ना. तेजे मागीर हांगसर एक बेसीन आसा तें बीन हाडून दवरलें म्हटल्यार मेजरमेंट बीन जाय आसली न्हय तेका लागून. तर आतां म्हाजी ड्युटी जी आसा ती हांगसर बसपाची सद्या मातसो वगत कारण काकाक मेजरमेंट बीन जाय पडटलें तेका लागून सद्या हांव मोबायल बीन घेवन हांगसर येयला. हांगसर बसले बसले एडिटींग करतलें. सो एटलिस्ट तर चार्जींग तरी लावन दवरूंक जाय दिसलो जाल्यार चार्जींग लावन दवरतलो आसलो मोबायल बीन बट ऑप्शन ना. सो पळोवया आतां कशें कितें कितले मेरेन रेडी जाता. ओके सो तांकां च्या घेवन येयल्या आजून तें घेवन स्टार्ट करूंक ना तेंच्यांनी गरम आसा तशी घेतलेली बरी न्हय. आनी दुसरी गजाल कितें जालें आयज अचानक काम स्टार्ट जालें आमकांय बीन आयडिया नासली की आयज काम स्टार्ट जातलें म्हणून. सो कितें जालें अशें की मम्मीन चावे बरोबर कांय करूंक नासलें सो तेका लागून मागीर वडा पाव बीन आयज हाडलें एक दीस एडजस्ट करपाचें म्हटलें. मागीर फाल्यांच्यान परत आसली तशी ड्युटी स्टार्ट आयज एक दीस फोव कर फाल्यां उसळ कर अशें करून आमी न्हय भायलें एक्चुली दिना जें काम करता पळय आमगेर तांकां भायलें चड दिना रेर अशें दिता म्हणजे गरज पडलीच जाल्यार दिता नाल्यार मम्मी डेली कितें ना कितें शिरो म्हण उसळ म्हण अशें करून दिता कारण भायलें बरें न्हय कारण तें काम करतात न्हय ऑयली बीन एक्चुली अशें म्हाजें चिंतप आसा हांव. सो पळोवया आतां केन्ना जाता कशें जाता तें. सो चला मागीर मेळटा तुमकां अशें तांकां हे बीन सांगता कशें कितें तें तेका लागून. आनी पुट्टी बीन आसा ही पळय. सो फर्स्ट कोट एक्चुली आमी केला पुट्टीचो टायल्साचें काम जालें काय सेकेंड कोट जातलो आनी तेजे मागीर परत पळोवया कलराचें कशें कितें हें कांय येना बट सद्या तर पुट्टीचें काम जाल्लें आसा हाफ जाल्लें आसा अशें करून. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. सो काय जावनाय घरा कडेन वयता म्हटल्यार बरो टायम जालो म्हाका हांगसर आसा हांव. सो मातशें घरा कडेन वयता एक न्हय म्हाका चेअर जाय बसपाक कांय ना हांगसर तेका लागून एक चेअर घेवन येता हांव घरा कडसून. म्हटल्यार ऑलरेडी आसली एक बट गवण्यांनी न्हय ती हे केली हांगा थंय हे करून न्हय पेड्यार जाली सिमेंट बीन लागून. सो पावस मातसो हे जालो स्टॉप जालो. सो म्हटल्यार घरा कडेन या एक चेअर घेवन येवया. एक फिल्टर हाडूंक जाय उदकाक लागून तांकां उदक बीन घेवपाक बरें पडटलें ना. आनी हांगा थंय मातशें नाचोंक कितें त्रास जाता ना शेळ्याक लागून प्रॉब्लम जाता नाल्यार तुका कितलें सामान घेवन 10 फावटी नाचो येता. सो पावलें हांव घरा कडेन आतां पळोवया मम्मी जर येता जाल्यार मम्मी कडसून मातशी हेल्प घेतलें हांव. म्हाका एक चेअर जाय फिल्टर जाय म्हणजे तांकां फिल्टरान उदक घेवपाक बरें पडटलें न्हय तेका लागून बॉटलीन पावना तें. सो म्हटलें घरा कडेन वचून येवया. आनी काकाक हांवें थोडेशें मेजरमेंट बीन सांगलें कशें कितें जाय कितें तें ऑलरेडी सकाळच्यान सांगलेलें आतां परत थोडेशें सांगलें. तर चला चेअर बीन घेता सत्री बेश्टेच घेवन येयला हांव पिशे कडेन तर कितें म्हणटा तें चेअर बीन घेता आनी घरा कडेन वयता परत. सो चला मातशें वगतान मेळटा आतां. ए तुमी आनी नाचू नाका पयलींच ऑलरेडी म्हाजो जीव न्हय काबार केला. सो काय जाता न्हय हांव घरा कडेन वयता म्हटल्यार न्हय सकाळच्यान न्हय इतलो जीव काबार जालो ना हांव तुमकां सांगूं शकना कारण सकाळी सकाळी उपाशी पोटार एक तर हांगा थंय नाचलें हांव हे रेव हे कर मागीर ते कितें म्हणटा ती विटा हे कर तें हे कर. सो आतां हांव थोडें थोडें घेवन वयता घरा कडेन. आतां मेन म्हटल्यार न्हय हें पळयात हातीन हें आसा आनी त्याच बरोबर म्हाका हें घेवन वचूंक जाय. हांवें न्हय हांगसर जुनी हे घेतले चेअर घेतले कारण सिमेंट बीन लागून हें जावन ती पिड्ड्यार जातली नीव व्हरोन कोताना. आनी फिल्टर घेतला तांकां उदकाक लागून. आतां कशें घेवन वयतलें इतलें एकदमूच हें म्हाका खबर ना बट पळयता कशें कितें कारण मम्मी येयना खंय मम्मीक जेवण करूंक जाय न्हय आनी परत सांजचे च्यावेचो
चावेचो पळोवंक जाय म्हणजे चावेक डेली आतां कितें ना कितें करचें पडटलें ताका लागून सो पळोवया आतां स्लो स्लो करून हे घेवन वयता सो सगळ्यान पयलीं ना म्हाका दिसता हे व्हरून दवरतलें हांव तेज्या मागीर ना पयलीं फिल्टर बीन घेता सो पळोवया पडलो जाल्यार चॅप पडटलें सो चला एक जर म्हणटा तशें कॅमेरा दवरलेलो न्हय जाल्यार चेरूय येतली आसली बट कॅमेरा दवरूं शकना नाही तें बीन म्हाजें काम नाही ताका लागून सो चला मेव कितें रे ताका पळय आड्डता कानार बसता आवाज सामको कितें कानार बसता आवाज सो च्या घेतात दिसता ते तांकां एक्चुली सांगून येयल्लें हांव की बेगिना घेयात म्हणून पळोवया अरे ग्लास हाडूंकूच ना आतां परत वयतलें नाही तेन्ना ग्लास घेवन येता सो पावले तर असले तशें आतां परत हांव घरा कडेन वयता आनी म्हाजे बरोबर सगळी आमची मंडळी घरा कडेन पावली पळयात सगळी एकान एक तूं नाका येवंक आतां तांबडो भायर सरला येवपाक सो म्हाका ना मोबायल दिला चार्जींग करपाक सो तो लायता वयता ग्लास घेता सो थंय काय चार्जींग लावंक गावना न्हू तांकां सो म्हटलें हांगा लायता आनी मागीर दिता म्हटलें तुमकां तर ही पळयात ही खुर्ची जी आसा न्हय ती आतां घेवन वचूंक जाय हा ड्युटी स्टार्ट जाली म्हाजी तर चला आतां हांव ही खुर्ची घेवन वयता खुर्ची पळयात कितली बरीशी आसा अरे बाबा ही आनी न्हय विचित्र रे बाबा बाबा ती आतां म्हाका घरा घेवन वचूंक जाय कितें तुका बसोंक दिवंक ना ती शाण्या चल उठ चल उठ अशें बसलें न्हय का उठोकूय म्हाका हें दिसता चल 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 उठ चल उठ चल उठ चल 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 बाबा बरो चल पळयात पळयात उठची ना मस हेंच्या वांगडा न्हय आनीक टायम वयता चल ले चल चल ले चल ले उठ दे मागीर आतां न्हय म्हाका फोर्सफुली उठोवचें पडटलें मातशी उठ आं पळय पळय तूं उठना न्हू मागीर अशें करचें पडटलें उठ उठ चल बाबा उठ दे चल चल भिश्क्याव चल आतां पुरो सो चला ही म्हाका वाज हाडटली आयज खुर्ची घेवन वयता पळयात हांव कशें सो चला हांव तुमकां घरा कडेन वचून मेळटा खुर्ची बीन घेता खुर्ची घेता घेता पडलें जाल्यार तें एक व्हडलें हें तर चला घरा वचूनच मेळटा तुमकां आतां दोनी हातीन घेतल्या शिवाय जावची ना ती 2000 years later. तर सांगूंक गेलें न्हय घर धाकटें जरी आसलें न्हय तरी आपल्याक जाय तशें आपूण प्लॅन करून घेवपाक जाय सो न्हय म्हाजें म्हणटा तशें प्लॅनिंग भरपूर डिफरंट आहा आनी जशें जशें आसा न्हय तशें तशें हांव काकाक सांगता की काका म्हाका अशें अशें करून घेवपाक जाय म्हटल्यार म्हाजी आयडिया जी आसा ती हांव काका बरोबर शेअर करता आनी काका आपली आयडिया जी आसा ती म्हाजे बरोबर शेअर करता म्हटल्यार दोगांची आयडिया हे करून आमी अशे तरेन हे करता सो हांगसर हांव काकाक सांगतालें की अशें अशें आसा म्हाका हे हांगसर अशें अशें जाय त्या प्रमाणे काका हांगसर मेजरमेंट बीन घेतालो आनी ही फिलिंग्स सांगपाक गेल्यार न्हय खुबूच वेगळी आसा खूब बेस्ट आसा की हांव म्हाका जाय तशें प्लॅन करता आनी लक्कीली म्हाका जाय तशें प्लॅनिंग जाताय बी सो मेन म्हटल्यार खरें सांगूंक न्हय ब्लेसिंग्स खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी तेच बरोबर हार्डवर्क सुद्दां तितलोच इम्पॉर्टंट आसता मेहनत करपाक आपल्या हातीन आसता जाल्यारूच खंय तरी प्लॅन आपले सक्सेसफूल जाता आनी आपूण स्वता खंय तरी न्हय हार्डवर्क केल्या उपरांत सक्सेसफूल जाता हे खरेंच गोश्ट आसा ड्रिम्स पळोवपाक जाय तर म्हणटा तशें म्हाजें घर जें आतां कंप्लीट जाता तें फुल्ली म्हणटा तशें हांव जशें जाय तशें प्लॅन करता तें तुमकां मागीर पळोवंक गावतलें परत आसलो तसो न्हय पावस स्टार्ट जाला पळयात मातसोसो न्हय बरें जाल्लें बट आतां आसलें तशें पावसान परत स्टार्ट केलें सो हांव न्हय घरा कडेन वयता आयच्या विडियोन न्हय तुमकां होच अपडेट गावतलो हांव 10 फावटी घरा कडेन वयता 10 फावटी म्हाज्या घरा कडेन वयता तर म्हटल्यार न्हय विडियो आतां कंटिन्यू करता फर्दरच्यान मातशें बिजी उरलेलें आतां घरा कडेन येयला म्हटल्यार न्हय म्हटल्यार हे कितें म्हणटात तें हां कपडो व्हरपाक येयला हांव कपडे व्हरपाक येयला कारण ते मागीर टायल्स बसयतना बीन खुसचें पडटा न्हय परत परत तेका लागून
आणि हांवें न्हय बॉर्डर हाडल्या ते तुमकां मागीर दाखयता कारण किचनाचो न्हय मातसो म्हाजो वेगळो प्लॅन आसा म्हटल्यार डिजायन मातशी वेगळी आसा सो पॅटर्न डिफरंट आहा सो दाखयता तुमकां मागीर हां बॉर्डर हाडल्या हांवें ती सगळ्यान पयलीं कपडे घेता आनी वयता कारण काकान बेगीन हाड म्हटल्यार म्हाका तेका लागून आनी पावसान पळय कितें केलां जाणा कंटिन्युअसली चालू आसा मातसो बंद जाता आतां परत स्टार्ट जालो आय थिंक सो मम्मी मिरसांग वाडटा दिसता तर चला मेळटा तुमकां हांगसर पळय टेलरींग चालू आसा मम्मीची कितें गे मॅक्शे बिचता म्हटल्यार आतां कपडे जायना तेका लागून आनी टायम पळय कितलो जालो तो पळय 12 जायत येयली पण आमचें जेवण रेडी नाहीच न्ही गे सो जस्ट मम्मीन मिरसांग वाटल्या आय थिंक सो मम्मीन सांगलें कपडे दी म्हणून ही कितें काय म्हटलें बरे बरे कपडेच दिसता म्हाजे एक्साइटमेंट लेवल हाय आसा तिची कारण तिचे न्यू किचन आतां रेडी जातले बरे बरे कपडे आतां काडले पळयात हांगसर मॅक्शी काडले ती काडले संजयचे एक टी शर्ट काडला जे नाका तेका ते आनी हांगसर आतां न्हय म्हाजी पॅन्ट काडल्या ही पळयात कशें पिचता पळयात जो ल्हान ल्हान एक्चुअली सकाळच्यान पावर आमची लो जाल्ली आसा सकाळच्यान नाचता आमी न्हू गे सकाळच्यान हांगा थंय डान्स करता सो मातशें आतां उदक घेवन बसलां आतां उदकाची बॉटल घेवन वयतलें हांव घरा कडेन उदक ना थंय म्हटल्यार तांकां दवरला बट आमकां कशें आहा ते थंड पियेतात न्हय आमी गरम पितात सो आमकां ते हें जाता थंड बीन पिलें जाल्यार येताना न्हय हांव सत्री घेवन गेल्लें आतां सत्री घेवन वचना म्हाका बेजार येता एक सामान घेवन नाचोंक जाणा सो सद्या हांवें उदक घेतलां आनी कपडे घेतले पण जे मम्मीन कपडे कट करून दिले न्हय ते घेतले बेजार येता जाणा सकाळच्यान नाचून नाचून जीव म्हाजो न्हय काबार जालो अशें दिसता मातशें वगत बसपाचें खंय म्हणून शांतपणे सकाळच्यान 8 सुरवात केल्या हांवें घरा कडसून हांगसून घरा हांवेंनूच न्हय हांव मम्मीनूय केल्या बट मम्मी आतां किचनान काम करता आनी हांव हांगसर आसा हांगसर कितें जाय नाका तें पळयता इतलो काबार जाला जाणा सो चला घरा कडेन येता काकान तर थंय काम स्टार्ट केलें हांव घरा कडेन गेलें ना मागीर हांगसर कितें जाय नाका तें हें जाता चला घरान वयता आनी मागीर ती बॉर्डर जी आसा ती दाखयता तुमकां सो गायज जशें की हांवें तुमकां सांगलें की आतां हांव तुमकां एक बॉर्डर दाखयता जी हांवें एक्चुअली प्लॅन केल्या पळोवया आतां किचनान कशें कितें जाता तें सो सद्या हांवें न्हय हाडलेलें लास्ट टायम जेन्ना दोडामार्गार गेल्ली न्हय तेन्ना हांव घेवन येयल्लें पळोवंक शकता तुमी सो डिटेल्सान दाखयतलें कशें आसा सो कशें कितें पॅटर्न बसता न्हय तो पळोवंक जाय एक्चुअली हांवें 2 टायपची हाडल्या ही एक हाडल्या आनी एक पॅटर्न हाडला सो सद्या हांवें काकाक दाखयल्या ती कशें कितें आसा ती सो फायनल मागीर पळोवंक गावतलें तुका म्हटल्यार कशें कितें सद्या जाता तो पॅटर्न न्ही बट जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां की किचन जो आसा तो डिफरंट असो हांवें हें केला प्लॅनिंग केला मातसो वेगळो जाय म्हाका तेका लागून सो हे पळय कशें आसा कमेंट करून सांगात पावस मातसो कमी जालो मातसो न्हय पावस कमी जाला सद्या हलकेशें म्हणटात तशें हें जाला तरी बट येवंक जायना आनी ही पळय सो भरपूर हाडला म्हटल्यार न्हय खूब आसात ते पळयात हांगसर 2-3 हेचे हाडलेले आसा हांवें सद्या आनीकूय आसा ते दुसरे कडेन आसा सद्या सो मशीन चालू जालें ना तो आवाज येवचो ना आतां हांगसर बसतलें आनी म्हाजें जें काम आसा न्हय तें करतलें हांगसर बसून न्हय हांवें एडिटींग स्टार्ट केल्ली सायड बाय सायड म्हटल्यार एडिटींग सुद्दां जातली कारण ऑलरेडी हांगसर हांव भरपूर बिजी आसलें मदीं मदीं हांव व्हिडियो करतालें बट बॅक कॅमेरा तर खूब एक्चुअली बिजी आसलें तितून टायम काडून मदीं मदीं ब्लॉग करप सुद्दां तितलेंच गरजेचें आसलें आनी प्लस एडिटींग हांगसर चालूच आसली आनी सायड बाय सायड काकाय कडेन हांव तितलेंच वयतालें म्हटल्यार जेन्ना काका म्हाका उलो करतालो तेन्ना हांव मेजरमेंट बीन सांगपाक वयतालें तर दोनूय कामां जातालीं न्हय म्हटल्यार एडिटींग बी जाताली हांगसर कितें जाय कितें नाका लक्ष दिवप सुद्दां जातालो सो बऱ्या तरेन हांगसर जी एडिटींग उरलेली न्हय ती करून घेतली थोडी फारशी हांवें मम्मी हांगा यो सो गायज टायम न्हय म्हणटा तशें 1 जायत येयलें टायम केन्ना जालो न्हय कांय कळोकूच ना
आणि पाऊस गेलो ती पळय ती बॉर्डर हाडटा पळयता. सो पाऊस नाही गेलो हलकेशें वत येयल्लें आसा. सो आतां आमी घरा कडेन वयतली म्हटल्यार मम्मी येयल्या म्हणटा तशी. सो मदीं मदीं व्हिडिओ कंटिन्यू करता, मदीं मदीं कामाक बिजी उरता सामको. सो हांगसर मम्मी बॉर्डर करता पळयात. एक्चुली तिणी पळोवंक नासली न्हू कितें आतां पळयता ती. हय लायता पळयता चेक करता बॉर्डरला. सो पळोवंक नासलें तिणी, तशेंच आमी सामान हाडलें पॅक करून दवरलें. टायम आसा ताका लागून. सो आतां वयतली. जेवण केलें? जेवण केलें, शीत बीन करून येयलें. फक्त आतां होमवर्क करपाचें करतली वचून. ते हय चेक करता. टॉयलेटाचें कांय खबर ना. हें दिसता हें ना तें किचनाचें, हें टॉयलेटाचें दिसता. हय पळय आतां हरशीं म्हणून ओपन करूंकूच जाय तें. अशें आहा न्हू तें परतें कळना काय कितें दिसता. काय किचनाचेंच खबर ना. सो मम्मी घरा कडलें काम करून येयली थोडें फारशें उदक बीन भरून आनी काकीची कळसुली दिवपाक जाय. सो कितें म्हणटात तें हुमण केलें काय जालें. मागीर जेवली आसली तशी परत येयली. सो हांगसर मम्मी चेक करता तें म्हटल्यार टायल्स खंयचे खंय आसा कितें आसा तें. सो टायल्स घालून जालें ना एका क्लीन जातलें मागीर काही टेन्शन ना. मागीर कलराचें पळोवंक जाय, लायटीचें पळोवंक जाय, खुशीत रावपाचें. पयलीं सिमेंट आसतना मम्मी कितले फावटी पुसताली जाणा. सकाळी पुसताली, सांजची पुसताली. आतां टायल्स घातले आतां फूस फूस फुशीत रावता सामकी जाणा. आतां थंय सुद्दां थंय आमी न्हय आतां रेंटाक रावता थंय सुद्दां न्हय कितले पुसून पुसून आतां बरें जालां, क्लीन जालां. तेन्ना आमी शिफ्ट जाल्ली तेन्ना सामकें हें आसलें टायल्स बीन, पण आतां सुळसुळीत जालें सामकें. पावस गेला न्हू अजिबात ना. सो गायस सांजची न्हय 4 जाल्ली आसा. 4 कितें तरी हय 4 4:30 जाल्ली आसा. आनी आतां न्हय म्हणटा तशें व्हिडियो हांव कंटिन्यू करता. एक्चुली न्हय जेवलें बीन आनी न्हिदलें हांव. म्हटल्यार एक न्हीद घेतली हांवें. सकाळच्यान धांवपळ न्हय, सकाळच्यान हांगा थंय करून भरपूर नाचप जालें सामकें. ताका लागून एक न्हीद घेतली, मातसो रेस्ट केलो, बरें दिसलें सामकें. आनी आतां म्हटलें घरा कडेन या. मम्मी गेली आतां च्या घेवन गेल्या मम्मी म्हटल्यार सांजच्या टायमार. आनी पावसान मातशें बरें केलां सामकें. सो हांव आतां वयता. पावस मातसो न्हय गेलो बरें जालें. वदळ बीन पडटलें जाल्यार कांय खबर, न्हिदलें हांव म्हाका कांय खबर ना. सो घरा कडेन वयतलें आतां, पळयतलें कितले मेरेन कितें जालें तें. आयज फर्स्ट डे आसा न्हय ताका लागून हांव वयतलें बरें दिसलें जाणा. आनी मेन म्हटल्यार लायट ना, दनपारच्यान लायट ना ती आजून पर्यंत ना. सो भरपूर काम तेंचें पेंडींग उरलें आसतलें, कांयच कट करूंक गावना न्हय लायट ना म्हटल्यार. सो तरी या घरा कडेन चला. हांव पळयात म्हाका रावला वाट धरली चला. तर सांजचे घरा वयताच न्हय काकाक हांवें आनी एक म्हजो प्लॅन आसलो तो हांगसर हांवें सांगलो. म्हटल्यार काका म्हाजी आयडिया अशी आसा. म्हाका म्हणटा तशें वॉश बेसीन जे आसा ते ह्या टायपचे जाय, अशी डिझायन जाय. सो तो प्लॅनिंग हांगसर चालू आसलो. मागीर काकान आपली आयडिया हांगसर म्हाजे बरोबर शेअर केली ड्रॉ करून बी. आनी त्याच बरोबर तेज्या उपरांत मागीर आतां हांगसर दाराचें असलें. दाराचें हांव मम्मीक प्लॅनिंग सांगतालें म्हाजें अशें आसा, आमी अशें करून घेवया. बारीक सारीक गोश्ट आमी दोगांय हांव आनी मम्मी बसता उलयता आनी त्या प्रमाणे करता. कारण म्हाका डिझायनी पळोवपाकूय जाय, पॅटर्नूय पळोवपाक जाय. सायड बाय सायड म्हाजो जो बजट आसा तोय बीन म्हाका मॅनेज करपाक जाय. तोय बीन मायंडान म्हाज्या दवरून सगळ्या गोश्टी करूंक जाय. सो गायज टायम आतां 5 जाले आनी त्याच बरोबर न्हय लायट ना. सो ताका लागून न्हय थोडेंशें काम जालें. जितलें जालां न्हय तितलें दाखयता तुमकां आनी तेजे मागीर व्हिडिओ एंड करता. तर सद्या लायट ना न्हय ताका लागून हांगसर रेंव बीन हाडप चालू आसा. म्हणजे फाल्यां बरें जातलें. आनी प्लस म्हणटा तशें किचन न्हय सद्या पळयात अशें तरेन आसा. सद्या इतलें काम जाल्लें आसा.
सो अशें थोडे फारशें काम जाला बट लायट ना सो हे म्हणटा तशें कडपा बीन कटींग करून गावना तेका लागून रेव बीन हाडप आतां चालू आसा पळोवया आतां लायट येयल्या पुरो पावसान काळोख केला आतां आमी घरा कडेन वयतली आनी तेच बरोबर बरे तरेन काम जालें म्हणटा तशें सो फायनली ह्या विडियोन तुमकां कळ्ळें आसतलें की आयज म्हणटा तशें टायल्सांचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा फुडें जशे जशे विडियो येतले तशे तशे तुमकां पळोवंक गावतले म्हणटात तशें कशें कितलें कंप्लीट जालें कितें म्हणटा तशें कशा तरेन किचन कंप्लीट जातलो हें बी सो चला तर आयचो विडियो म्हणटा तसो हांगसरूच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो विडियो आवडलो आसतलो विडियो आवडलो आसतलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन विडियोन ते आमचं देव बरें करूं बाय बाय मम्मी बीन आसा हांगसर काकी बीन आसा सो दाखयता तुमकां हांगसर आसा इपॅन मम्मी आनी काकी सद्या दोगांय म्हणटा तशी सो तेंचे गजाली चालू आसा आनी म्हटल्यार आमचीच काकी नेबर काकी आसा ती म्हटल्यार तोच काका आमचें काम करता हांगसर सो लागीं आसा म्हणटा तशें तेच चला बाय बाय